माउंट लिट्रा जी स्कुलाक बॉमान उडोवपाची धमकी एका अनवळखी मनशान दिली। माउंट लिट्रा जी स्कुलाक धमकेचो ईमेल आयला। धमकेचो ईमेल येना फुडें मुख्याध्यापिकान पुलिशेक कळीत केले। उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान माउंट लिट्रा जी स्कुलांत वचून तपासणी केली, पूण तांकां कितेंच सापडलें ना। देखून बॉम्बाच्या धमके बाबतींत भिवपाची आनी काळजी करपाची गरज ना, तशेंच पालकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन माउंट लिट्रा जी स्कुलाची मुख्याध्यापिका संध्या वेंकटेशनान केलें। We received a mail today morning stating that there is RDX kept in the school. We informed the police immediately and informed the parent that we'll disperse the children at 11. It's a hoax call and I seek cooperation from parents. Instead of panicking, please cooperate. सकाळी आमकां प्रिंसिपला कडेन आयलो की तांच्या स्कुलान माउंट लिट्रा स्कुलान एक्सप्लोजीव कितें दवरला अशें म्हण तांकां एक मेल आयिल्ली। सो इमिजिएटली आमी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड बी आपयलो। स्टुडंट्स आहा तांकां इवॅक्युएट करून एका ओपन स्पेसीर दवरले तांकां आनी ते BDDS स्क्वॉड चॅक करता। आमकां दिसता ते होक्स कॉल आसतलो, अशें फोटो कोण तरी कॉल केला आसतलो म्हण चॅकिंग चालू आसा व्हेरीफाय। भुरग्यांक रिलीज केलें हय, रिस्क घेवप ना, भुरग्याक इवॅक्युएट केलें। बॅग बीन चॅक करता हय, तांच्या स्कुलानच डिसिजन घेतलें तांकां घरा धाडपाक। आमकां अराउंड 9:30 कॉल येयल्ले फ्रॉम मारगांव कंट्रोल रूम। सो इमिडिएटली आमी टर्न आउट केली गाडी फॉर द कॉल स्पॉट। सो आमी हांगा पयले बरोबर बॉम्ब स्क्वॉडाची ते ऑलरेडी तेंच्यांनी टीम काम चालू आसा आनी आमकां सद्या आमी हांगा स्टँड बाय रावले।